सेगीत 3 मॅची हारिल्ले एफसी गोवा आयतारा एथलेटिको दी कोलकाताच्या घरच्या मैदानार खेळटले। कोलकाता आड एफसी गोवा अजून मेरेन केन्नाच जिखूंक ना। अशा परिस्थितीत अनुभवी ब्राझिलियन कोच झिकोच्या कारकिर्दीतली ही सगळ्यात मोठी स्ट्रॅटेजिक चॅलेंज आसूये। तिनूय गेमीन हरिल्ले एफसी गोवा मुखार आदले वस्ताद एथलेटिको द कोलकाताचे खर आव्हान आसा। ह्या फिक्स्चरान झिकोचो पंगड फाटली 2 ISL सर्तींत जिखूंक ना। तशेंच कोलकात्यान वचून जिखप भायल्या पंगडांक जड वता। दुसरे वटेन एफसी गोवाचे प्लेयरूय तशे पुराय फॉर्मांत आसा अशें दिसना। गेल्ले मॅचींत चेन्नईना आड 2 गोलांनी हरतना एफसी गोवाचे प्लेयरां भितर जिद्द आनी जैताची भूक जाय तशी दिसूंक ना। अशी ही पंगडाची डळमळीत परिस्थिती ब्राझीलचो आदलो स्टार कोच झिको बदलतलो काय ना असो प्रश्न एफसी गोवाच्या फॅन्सांक पडला। तशेंच इंजर्ड आशिल्ले स्ट्रायकर रॉबिन सिंग, डिफेंडर ग्रेगरी आर्नलिन, डेन्झिल फ्रांको फिट जावन हे मॅचीन खेळटले काय ना हें अजून समजूंक ना। फॅन्सां मुखार मोठो प्रश्न म्हळ्यार एफसी गोवा ISL 3त आपलो पयलो पॉयंट केन्ना घेतले। आयतारा कलकत्त्यांत सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां मेळटली अशी आस्त एफसी गोवाचे बरे मागप्यांक आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। साऊथ आफ्रिकेक 5-1 मारून ब्राझीलान ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल वस्तादपण जोडले। ही फायनल फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार जाली। हे पयलीं तिसऱ्या सुवातेचे मॅचीची प्ले ऑफ रशिया जिखले। तांणी चायनाक 2-1 गोलान मारले। यजमान भारत आपल्यो 4 मॅची हारिल्ल्यान 5व्या आनी निमण्या सुवातेर उरले। Wow, that was a wonderful save. खबराचित्र हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।